नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। सरकारी शाळांनी गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले। वॉशरूम, रेस्टरूमा सयत क्लासरूम आनी लॅबूय करतले अपग्रेड। शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन। झाड पडून एकल्याचो बळी गेले उपरांत प्रशासनाक आयली जाग। झाडांची पळोवणी करपाची महापालिका आयुक्ताक सुचोवणी। आमदार बाबूश मोन्सेराताची म्हायती। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजा शर्मा चौकशे खातीर क्रायम ब्रांचीत जाल्ली हजर। सुमार 3.5 वरां क्रायम ब्रांचीन केली चौकशी। गोयच्यान पंढरपुराक वचपी वारकऱ्यांक मेळची बरी सोय सुविधा होच सरकाराचो ध्येय। त्या खातीर पंढरपूर प्रशासनाकडल्यान सुवात घेवन बांदतले भक्ती निवास। मुख्यमंत्र्याचे विधान। स्वतंत्र सैनिक दोतोर फ्रांसिस लुईस गॉमिश हांच्या घराची जाल्या अवतिकाय। उटंगाराच्या पावसाक लागून घराचो एक भाग कोसळ्ळो। गोंयान पयलीं परस 40% विजेची आपालिपात जाल्या उणी। भुंयगत वीज केबलाचें काम पुराय जातकीच विजेचो प्रश्न जातलो सुटावो। मंत्री सुदीन ढवळीकाराची आमदार आंतोनाक जाप। आता पळयात खबरो विस्तारान। नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण सरकारी शाळांनी गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले। हातूंत वॉशरूम, रेस्टरूम उपलब्ध करून दितले, जाल्यार क्लासरूम आनी लॅब अपग्रेड करतले, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण 5:30 वरांचो स्कूल टायमिंग वाडटलो तेन्ना शाळांनी विद्यार्थ्यां खातीर गरजेच्यो सुविधा केन्ना उपलब्ध करून दितले असो प्रस्न केपेचो आमदार एल्टॉन डिकोस्टान विचारिल्लो। ताका जाप दितना शिक्षण मंत्र्यान शाळांनी गरजेच्यो सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दिवपाचें आश्वासन दिलें। सगळ्या भुरग्यांक ओडेस 3 जातलीच, ओत कडेन 4 जाताय। सो 4 वरांचे लोक बसपाक, दनपार जेवपाक वेवस्थीत करपाक जाग आहा तुकडे स्कुलांकू। हांव 100% इस्कॉलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा अशें म्हणना ना, पण आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक जाय, आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय। मेन थिंग म्हणजे आमी जे सुरवात केला पळय न्ही, ती ताकाच लागून सुरवात केला। तांकां मेन थिंग तेंचे वॉशरूम्स आसतले, बरे वॉशरूम्स दिवपाक जाय, तांकां रेस्ट रूम दिवपाक जाय। बऱ्याचशा हायस्कुलांनी सगळे क्लासरूम्स आनी लॅबॉरेटरीज इट इज आसा ते वेल इक्विप्ड करपाक जाय। म्हणजे एके तरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां क्रिएट करपाक जाय आनी तांकां काही इक्विपमेंट्स दिवपाक जाय पळय न्ही, सरकारान त्या लेवलाचेर स्टार्ट केला। थोडे कडेन आमकां एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करचो पडटलो थोड्या हायस्कुलांनी गव्हर्मेंट। त्या जाग्यार स्पीकर सर आमी करपाक घेतला आनी येता त्या वर्सभराच्या भितर तो वर्स किंवा 2 वर्सां लागत मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा थंय, बट तो आमी कंप्लीट करतले। एडेड स्कुलांक आमी ऑलरेडी सांगलां की अकॉर्डिंग टू द NEP इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी त्यानुसार तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय न्ही तो सगळ्या एडेड स्कुलांनी आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक घेवचो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ स्कूल्स किंवा हाय सेकंडरी, तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कारण तांकां आमी रेंट दिता, तांकां आमी परत आसा तशें ग्रँट दिता, हे सगळें दिता म्हटल्या उपरांत ती तांची जबाबदारी आसा की तांच्यांनी जो आहा पळय न्ही तो तांच्यांनी घेवपाक जाय। राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणात फ्रेंच, जर्मन आनी पुर्तुगेज ह्यो भाशाय विद्यार्थ्यांक शिकपाक मेळटल्यो। ज्या विद्यार्थ्यांक ह्यो भाशा शिकपाच्यो आसत तांकां त्यो थर्ड लँग्वेज म्हणून घेवपाक मेळटल्यो अशेंय शिक्षण मंत्र्यान स्पश्ट केलें। Speaker sir, will the government also allow a third foreign language like Portuguese, French to continue? And थोड्या स्कुलांक आतां तुमी आफ्टर दे फायटींग तुमी एक सेक्युलर काडवा, वन सेक्युलर विच आय हॅव गॉट इज दॅट अप टू 27 जे 8, 9, 10 आहाय तांकां भुरग्यांक मुखार मागीर तांकां ना। आनी जेन्ना तुमी CBSE आनी तो बोर्ड फॉलो करताय, CBSE हॅज इट फ्रॉम 5th टील मुखार म्हळ्यार आहा। So if you all are following that pattern, why not you all implement that? And you तुम third language जो मोठे मनीस आहाय ते आपणा हे भुरग्यांक आमदार मंत्री बरोबर शिकोवंक घाताय। आनी ही थर्ड लँग्वेज कित्याक करपाक ना तुमी ऑप्शनल दियाय मरे भुरग्यांक फ्रेंच, लेट देम स्टडी, वॉट इज द हार्म? भुरगीं शिकता तूं मान हांव कांय शिकना, ते शिकता तांकां शिक दिया, तूं शिकूच तुका शिकपाकूच जाय। म्हाजे कडेन जे दिसा फायल आयली की फ्रेंच, तुजी पोर्तुगीज आनी जर्मन ह्यो तिनूय लँग्वेज कंटिन्यू करपाच्यो काय केल्यो त्यो आमी सगळ्या जाणांक कंटिन्यू केल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। झाड पडून एकल्याचो बळी गेल्या उपरांत आता प्रशासनाक जाग आयल्या। हे घडणुकेच्या फाटभुंयेर राजधानी पणजेंतल्या झाडांची पळोवणी करपाची सुचोवणी महापालिका आयुक्ताक दिल्ल्याचे आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले।
झाड पडून चलयेक मरण येवपाचे घडणुकेचे आपल्याक दुःख भोगता. स्मार्ट सिटीच्या कामावेळार ज्या ज्या झाडांची मुळां कातरिल्ली त्या सगळ्या झाडांची पळोवणी करपाची सुचोवणी महापालिका आयुक्ताक दिल्या. रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक वांगडा घेवन पळोवणी जातली अशें पणजेचो महापौर आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. First of all, my heart goes out to the family who have lost their loved one. I'm sorry about what has happened. Now I have instructed the commissioner basically with the help of the forest officers just to inspect and make assessment of all the trees around Panjim. Especially the trees should be, you should see the trees where the smart city basically has done work, you understand, no? So they must have dug up certain things where the roots have been cut or something, just to look at that part of it, where they have done fresh roads and all, new roads and all. So I have told this to the commissioner. Commissioner informed me last night that he is in touch with the forest with the RFO, and today they will be doing the inspection of this. दुसऱ्या वटेन मिरामारच्या फूट ब्रिजाच्या घटसाणीचो अहवाल भौशीक बांदकाम खात्याकडल्यान मागयला. हो अहवाल आयले उपरांत ब्रिज मोडपाविशीं निर्णय घेतले अशेंय बाबुशान सांगले. See, there is a legal matter going on in the High Court as far as that this thing. So now what has happened? That is same thing what we said. That as far as the stability of the bridge is concerned, we will send a letter. I told the CCB also to send a letter to the PWD to make assessment of the same. And then if it is weak or if there is something then afterwards to send it to the collector basically through the collector order under disaster management, we will be able to take action. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अंदू वर्सा गोंयच्यान पंढरपूर वचपाक गेल्ले वारीत सुमार 7,000 परस चड गोंयकारांचो आस्पाव आशिल्लो. तेन्ना पंढरपुरांत ह्या वारकऱ्यांक बरी सोय सुविधा मेळची ह्या खातीर पंढरपूर प्रशासना कडल्यान बरी सुवात घेवन भक्ती निवास बांदतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हांव पंढरपुरा विठ्ठलाच्या दर्शना खातीरच मुद्दामून गेल्लो आनी देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें की डे 40 वारीक म्हाका दिसता चलत वचपीच लोक हे मोर दॅन 7,000च्या आसपास पावले. खूब कडल्यान वारी वचपाक लागलेल्या. लोकांची सोय जावपाक जाय थंयसरलें प्रशासन आमकां जर जागा एवेलेबल करून दिता आसत जाल्यार एक भक्ती निवास थंयसर करपाक कांय हरकत ना, कारण एक हेज्या फुडें असो फ्लो आनी वर्सभरी लोक थंय वचत आसता. ताच्या खातीर एखादे जर तांच्यांनी जागा मेळ्ळी आमकां जाल्यार भक्ती निवास थंय बांदपाक. गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर योगदान दिवपी नावेलीचे सुपूत आनी स्वातंत्र्य सैनीक डॉ. फ्रांसीस लुईस गॉमिश हांच्या घराची सामकीच अवतिकाय जाल्या. गेली कितलींशींच वर्सां जाली हे घर मोडपाच्या अवस्थेंत आसा. सध्या सेगीत पडपी पावसाक लागून तांच्या घराचो एक भाग कोसळ्ळा. आपूण नगराध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना आपणें डॉ. फ्रांसिस्को लुईस गॉमिश हांचें घर तिगोवन दवरपा खातीर थाराव घेतिल्लो. मात आपल्या उपरांत हाचेर कोणेच लक्ष घालें ना. सरकारान हें घर सांबाळचें अशी मागणी मडगांव नगरपालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिनो हांणी केल्या. 9 पासून आमी एक प्रयत्न करताले की हें जे डॉ. फ्रांसीस लुईस गॉमिस हाजें हें जे एन्सेस्ट्रल घर आसा तें प्रिजर्व करचें म्हणून, आनी ते प्रमाणे आमी इवन कावन्सिल मिटिंगे रेजोल्युशन घेवन प्रोसेस फॉर एक्विजिशन हें सुद्दां स्टार्ट केलें आमी इन 2009. आनी ताजे उपरांत न्यू कावन्सिल येयलें आनी तें सेबटायज जालें बेसिकली. ताजे उपरांत कांयच प्रोग्रेस जावना ताजें. परतून मागीर 2012 BJP गव्हर्मेंट जालें तेन्ना आमी ती कॉपीज एंटायर काडून हांवें बाबा वर्तना कडेन दिल्ले ताजेर कितें कर म्हण. आनी ताणी इनफॅक्ट एनावन्स सुद्दां केल्लें एकदां फॉर वन ऑफ द डेथ एनिवर्सरी हें हार घालताले ते कोमदार बिल्डिंगार. त्या टायमार एनावन्स सुद्दां केल्लें की एक्विजिशन करताले म्हण, पूण ताजेर कांयच जावना. आज हें पडत आसा. लास्ट इयर इनफॅक्ट एक वॉल पडिल्ली आनी तेन्ना कलेक्टर, तलाटी, मामलेदार, आमचो मडगांवचो आमदार हे सगळे येवन गेल्ले, पूण कांयच एक्शन जावना. आज परतून पडला. जाल्यार हांव मागता की हाजेर कितें हें करप, म्हणजे एक मिरेकल जावचें म्हणटा. आज प्रायवेट प्रॉपर्टी हें सगळें खबर आहा, पूण त्या टायमार सपोज एक्विजिशन जाल्लें जाल्यार तें लेस कॉस्टा पडटालें. आतां जें आहा तें एक्विजिशन इल्लें म्हारग पडटलें, पूण हो एक पीस ऑफ हिस्ट्री हें प्रायसलेस हें सांगपा म्हणल्यार एक व्हॅल्यू पळोवपाक नाका. कित्याक जेन्ना तुमी 1000 कोटीची डेव्हलपमेंटा खबर उलयता गव्हर्मेंट जाल्यार हाका थोडे हें घालून क्रोज घालून हें एक्वायर करपाक व्हडलेशें ना. आमी डिमांड करता गव्हर्मेंटा कडेन मातशें कितें तरी हें घाला, इम्पॉर्टन्स चिंतात ह्या घराचें आनी एक्वायर करून प्रिजर्व करचें. रोडा नांव घातलें वर आनी कसलें स्ट्रक्चर उबी केलें ताजे नांवान दुसरे कडेन आनी ताजें घर सपोज हांगा निग्लेक्टान पडलें जाल्यार तें कांयच व्हॅल्यू ना.
अशें जाल्यार आमगे दिसता त्या खातीर हें ओरिजिनल घर आहा तें मातशें सांबाळचें इतली आमची सामकी मागणी. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्मान निमणी चौकशे खातीर हाजेरी लायल्या. सोमारा सकाळी ती क्रायम ब्रांचीत हजर जाल्ली. त्या उपरांत क्रायम ब्रांची कडल्यान सुमार 3.5 वरां तिची चौकशी जाली. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुखेल सूत्रधार पूजाक उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केल्लो. ह्या आदी सत्र न्यायालयान तिचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. ह्या निवाड्याक तिणें उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. उच्च न्यायालयान तिका थाकाय दीत सशर्त जामीन मंजूर केल्लो. उच्च न्यायालयाच्या जामिना उपरांत पूजान सोमारा चौकशे खातीर हजेरी लायिल्ली. ह्या वेळार क्रायम ब्रांच पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता तशेंच इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर निनाद देऊलकर हे उपस्थित आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुमार 3.5 वरां पूजा शर्माची चौकशी जाली. हाचे फुडें लेगीत तिका चौकशे खातीर येवचें पडटलें अशें कळटा. मात ह्या सगळ्या प्रकरणात तिणें पत्रकारांच्या एक्काय प्रश्नांक जाप दिवंक ना तशेंच आपली वळख लेगीत कोणाक पटपाक दिवंक ना. आमी आसा रायबंदर हांगासर क्रायम ब्रांचीच्या भायर तुमकां कांय मिनटां पयलीं अपडेट दिल्ली की इंटरोगेशन चालू आसा पूजा शर्माचें. पूजा शर्मा कोण तर आसगांव हांगासर जे बेकायदेशीर घर मोडतोड प्रकरण जाल्लें जे गाजलेलें तितून जे मुख्य संशयीत आरोपी म्हणटा ते पूजा शर्मा तिका आयज क्रायम ब्रांचीन हाडलेलें इंटरोगेशन करपाक सकाळी 10:30 वरांचेर ती पावल्ली आनी 10:30 वरांच्या पावल्या उपरांत तिची जवळपास 1:30-1:45 जायसर आतां इंटरोगेशन चालू आसलें. आत्तां आमकां अशी खबर कळ्ळ्या की पूजा शर्मा हांगासून भायर सरून गेली. खरें म्हणल्यार येतना ती वेगळ्या गाडयेन येयल्ली आनी आतां वेगळ्या गाडयेन भायर सरल्या अशें आमकां गजाल कळयलेली आसा. सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ही जी 3:30-4 वरांच्या जी इन्व्हेस्टिगेशन केली त्या इन्व्हेस्टिगेशनान कितें भायर सरलां हें आजून आमकां कळोंक ना. आमी पूजा शर्माक मदीं क्वेश्चन विचारपाचो प्रयत्न केल्लो ताका विचारपाचें की तुजें कितें इन्वॉल्वमेंट आहा पूण ती कांयच उलोवंक ना मिडिया कडेन. ती येयली तशीच तोंड धांपून इन्व्हेस्टिगेशनाक गेली आनी जवळपास 10:30 वरांच्यान आतां 2 जायत येयल्यात. ती 3:30-4 वरांची इन्व्हेस्टिगेशन ती चालू आसली आनी आतां आमकां अशी खबर कळटा की पूजा शर्मा ही आज क्रायम ब्रांचासून भायर गेल्लेली आसा. परत एकदां आमकां आनी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा म्हणल्यार ह्या केसी खातीर तिका परत एकदां क्रायम ब्रांचान आपयले वतले. डेट अजून कळोंक ना पूण जेन्ना गरज लागतली तिका परत तिका आपयले वतले आनी ह्या आसगांव घर मोडतोड प्रकरण जे आसा बेकायदेशीर तितून जी मुख्य संशयीत आसा पूजा शर्मा ती परत एकदां क्रायम ब्रांची फुड्यान हजर जावपाची शक्यता अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या सुत्रांक कडसून. सो अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येता ते पळयत रावात गोमंतक टी. गोंयांत पयलीं परस लायटीची आपालिपा 40% उणी जाल्या अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी आमदार आंतोन वाझान विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दिल्या. तशेंच हेरांनी हो प्रश्न उखलून धरलो. उपरांत भुंयगत वीज केबलाचें काम पुराय जातकीच ह्या प्रश्नाचो सुटावो जातलो अशें ढवळीकार हांणी सांगलें. अंडरग्राउंड केबलिंग हे आमचें केन्ना जातलें कित्याक फूल कोर्ताली सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन कम वायरमॅन हो एकटोच आसा आनीक लायन हेल्पर जे आसा ते आसा पूण जे आमकां आनीकूय आमकां लायन कम वायरमॅन हे आमकां जाय हे आमकां शॉर्टेज पडटा हे आमकां दिवपाक जाय केन्ना दितलो सर. गेली 2 वर्सां कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सींत विविध स्तराचेर काम केल्लें आसा आनी ताजो फायदो कितें हें आवटरीजीस जे आमी दिल्या 117 घेतले ताजे वयल्यान कळटा. 6 म्हयन्यांत फक्त 40 आवटरीजीस आतां आयल्या. पयलीं जे 117 आयिल्ले ते 40चेर पावल्या. हाजे वयल्यान अंडरग्रावंड केबलिंग जाले नंतर कितलो फायदो लोकांक जाता हें तुज्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वयल्यान लक्षांत येता. सहज मातशें मिटर रिडर आनी लायनमॅन आनी एसिस्टंट लायनमॅन हें प्रोसिजर आमचें चालू आसा. आमी एडवर्टायजमेंट केले नंतर आतां नवो रूल आयला आमी सगळें हाका दिवपाचें तें केले नंतर एक पोस्ट तुमकां भरले नंतर तुमकां दितले. एक जात तेन्ना आख्खी लायन डेड जाता. अंडरग्रावंड आहा थिंगा आय थिंक सो न्यू सिस्टम येयला. कितें न्यू सिस्टम येयला खूंय हें जाता प्रॉब्लम जाता थिंगाच हें जाता. ओन्ली दॅट ट्रान्सफॉर्मर द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स बट हिंगा आतां सद्याक आख्खी लायन आहा आमगेले. नाव वी हॅव कोर्तालें फूल ऑफ कोर्तालें मस्ट बी ऑन मे बी 1 सबस्टेशन और 2 सबस्टेशन. आख्खे सबस्टेशन हें जाता आख्खे सबस्टेशनाक एक लायट येता ती सगळी फेल जाता. एक पावटी ऑन मारताय पयलीं चॅक करपाक एक पावटी ऑन मारताय चॅक करपाक खूंय फॉल्ट आहा तो फायंड आवट करपाक. सेकंड परतून मारताय
3 पाट मारता येते 3 पाट मात्री मागीर लायट येना जाल्यार परतून दॅट मिन्स आवटरेज चड जाला लायन डेड जाता बट हे भाशेन एक पाट हें जाता ना लायन डिस्टर्ब जाली काय ना कंटिन्युअसली 3-4 पाट लायट जाता आनी लोक मागीर कितें जाता लोक म्हणटा की लायट कितू पाट वयता काय म्हणून सो मुगे चीफ मिनिस्टराक एक क्वेश्चन हाव वील यू सॉल्व दीस प्रॉब्लम एट प्रेझेंट एक्झिस्टींग सेटअपान ताजें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत ताका जो प्रॉब्लम इज गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स आनी ताजे रिजॉल्व करपा खातीर आमी घेतल्या जवळ जवळ 100 कोटीचे एस्टिमेट ताजे ऑलरेडी पास जाल्या ताजे कॉस्टडीचे जेन्ना आमी सगळी ST लायन अंडरग्रावंड करतली ती ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर थंयच लायट वतली म्हणजे तेंय बी कोणी चुट्ट पडलें झाड पडलें माड पडलें जाल्यारच वतली ओन्ली एक ट्रान्सफॉर्मर वयता हय एकूच ट्रान्सफॉर्मर वतली मडगावच्या मुंगूळ वाठारांत सोमारा अँथनी रॉड्रिगीज हांच्या मातयेच्या घराचो एक भाग कोसळ्ळो घर कोसळिल्ल्यान सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा मात सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना रावताले न्ही थिंग भितर रावताले क्रॅक केलो आलो ताका ते मागीर सकाळी आतां आयज सकाळ पडलें घोक सकाळ पडलें सामान शिफ्ट करून मागीर चड क्रॅक फुटोन फुटोन हे रुमा आसलोली आमी ह्या रुमा थिंगा आसून आमी हे रुमा आयलोली कित्याक तें मोडपा आसलोलें खाली राती पडटालें टपा टप करून ते बेडाचे पडटाले ते सगळे काण आमी ते उडयला हळडणचें मार्केट सामकें धोकादायक स्थितींत आशिल्लें देखून ते सील केलें गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून 50 वर्सां आदली इमारत केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आशिल्ली म्हणून सगळ्या धंदेकारांक मार्केटांतल्यान भायर स्थलांतरीत केल्या उपरांत पंचायतीन हें मार्केट सील केलें अशें थळावो आमदार कालुसान सांगलें मात आतां ही इमारत मोडटले काय ना हें अहवाला उपरांत स्पश्ट जातलें देखून ह्या विशींचो निर्णय तपासणी उपरांत घेतले अशें कालुसान ह्या वेळार कळीत केलें See, two things. One is we had an emergency meeting with the vendors had requested and आपयला आणि हांवें मिटींग घेयला आनी एक्सप्लेन केला आमकां नाका आशिल्लें तें बंद करपाक लोकांक भायर घालपाक म्हूण करपा पडलें कित्याक इतलें डेंजर आसा तें बिल्डींग पडलें जाल्यार कोण मेले जाल्यार आमचें येतलें सो हांवें म्हणलां तें मातशें समजून घेवपाक जाय लोक हॅपी आशिल्लो कितले सजेशन दिले आनी तें सजेशन त्या पंचायतीन डिसिजन घेवपाक जाय बट आज सद्या ते बॅरिकेड पासून केला राती कित्याक पडलें जाल्यार कोणाचें पडलें म्हूण नाका आनी तो रस्तोय ब्लॉक केला आतां हांव हिंग सालिगांव येता आसतना वाटेर हांवें पळयलां ते सगळे थिंगा भायर बसून आशिल्ले म्हणल्यार ते मार्केटा बॅरिकेडा भायर आनी म्हाका दिसता सद्या ते खूश आहात म्हूण थिंगा आनी कितें डिसिजन घेवपाक जाल्यार पंचायत सगळ्यांगे आयकून मागीर डिसिजन घेतलें कित्याक लोकां पासत आमी चिंतात आनी कोणाक दुखोवपाक सोदनात आनी आमकां नाका कोणाक कितें जालो म्हूण थिंगा देखून त्या लोकां पासत तो डिसिजन घेवपाक पडलो आनी म्हाका दिसता दॅट इट इज इन पब्लीक इंट्रस्ट लार्जर पब्लीक इंट्रस्ट एंड एज फार एज द टायम फ्रेम फॉर डिमॉलिशन ते कलेक्टरा त्या पंचायतीन मूव केला वन्स वी गेट द ऑर्डर देन वी वील एग्जामीन आय रिपीट टू यू वी वील एग्जामीन दॅट वेदर इट कॅन बी ट्रिम्ड कळ्ळें न्ही ट्रिमींग जाता जाल्यार मागीर आमी ते ओयली फ्लोर उडयतले आनी मागीर लोकांक सोकला बसूं जाता जाल्यार अजून जाता आनी इट इज सेफ मागीर लोकांक घेतले नाजाल्यार वी वील हॅव टू डिमॉलिश इट दॅट वील बी डन फास्ट यू वॉन्ट बी वेटिंग टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून